मडगावच्या कांय चिकन दुकानदारांनी एक संघटना स्थापन केल्या। आमकां विश्वासात घेनासतना तांणी ही संघटना घडयल्या। संघटनेत घेवपा खातीर ते आमचे कडेन 14,500 मागताले, पूण जेन्ना आमी RTI घाली तेन्ना तांणी पयशे उणे केल्ल्याचे चिकन दुकानदार रॉय सांगता। रॉयाच्या कोतान चिकन संघटना हे गुड्डुलेसांव जावन आसा। एसोसिएशन घडलो। एसोसिएशनात 15 जाण मेंबर आहा। हाजो प्रेसिडेंट आसा प्रिस्को सिक्वेरामू आनी वायस प्रेसिडेंट आसा हो शाहरुख मंसूरी मू। सो हेंच्यांनी बाय फोर्सफुली एक एसोसिएशन घडलो। आमकां कोणाकूय कॉन्फिडन्सान घेवना आनी आमकां हातूंत एसोसिएशन नाकाय बी, कित्याक आमकां ते बेनिफिट्स कांय खबर ना। ते आमकां 10,500 14,500 डिमांड करताले, पूण जेन्ना आमी तेंचे RTI घातले, तेंचे डॉक्युमेंट भायर काडपाक, तेन्ना तांकां कळून येयलें आमी RTI घातली। तेमी भियोन बेगीन तेमी जेन्ना CMA वांगडा सुभाष फळदेसाय वांगडा तेमी फोटो घातलेले ते आनी ती मॅसेज तेमी डिलीट केली। पूण तेची ऑडियो रिकॉर्डिंग आमचे कडेन आहा आनी तेजी मॅसेजी आमचे कडेन आहा। तुमी डिलीट कित्याक केली? तितून कितें ते भानगडी आहा। आतां ते म्हणटा 4,500 दिन भितर येयात। पूण 4,500 दिन भितर येयल्या पासून तांचो आर्टिकल सांगता, RTI आर्टिकल सांगता की तेंच्यांनी आमकां केन्ना भायर मारपाक जाता। आतां हितून व्हड कितें एसोसिएशन करून। सो आमकां हें एसोसिएशन करपाचें ना, आमकां हें गोंयांत एसोसिएशन नाका, आमी रेडी ना। हें तेमी सांगलां ऑल गोवा पोल्ट्री शॉपकीपर्स एसोसिएशन अशें तांच्यान नांव दिलां। पूण जे कमिटीन आसा ते सगळे मडगांवचे, प्रिस्को जावं मॅक्रॉय जावं मेलरॉय जावं मागीर ते मुस्लिम्स कोण आहा ते सगळे जे कोण आहा ते खूब जाण आहा ते 15 जाणां ते सगळे मडगांवचे, मडगांव दुकान चलयता। ना, आमच्यांनी ही कमिटी इलेक्ट करूं ना, आमकां तेमी सांगूंकच ना, एक मिटिंगूय दिवंक ना, इन्फॉर्मेशन कांय दिवंक ना। तेंच्यांनी भितरले हो 15 जाणांचो पंगड घडयलो आनी एसोसिएशन घडोवन हाडलें। हें रॉंग न्हू। आमकां मिटिंगेक आपय, आमचे कडेन विचारा, इलेक्शन करा, आमी निवडून येता प्रेसिडेंट कोण तो।